आतां 3 दीस जाले उदक ना मिशीन घायलां आनी पायप आमची फोडून उडयल्या आनी ती हातोर उखलिनाक सांगलेली हांवें हातोर उखल्ली तें उखलनाक सांगलेली आनी आमकां उदकाचे बोगण्यार केल्याय साप उदक ना आमकां इली पूण पितो म्हणल्यार उदक ना चिखला उदक हाडून पिवचें पडटा तें आमी लोकांक उदक हाडून दिलें उदक. कितले दीस जाले हिंगा आतां? 3 दीस जाले सोनवारा सावन केली 3 दीस जाले. कसलें मिशीन घालून फोडलां? हय मिशीन पयर काडपाक मिशीन घायलां मिशीन घालपाक पयर काडपाक काडना सगळें आमचे पडले पायप सांगलें तेंच्यांनी पायप आहाय म्हणून आमची त्या मिशीनकार सांगलें पायप आहाय आं म्हणून म्हणटोरी सांगलें तेका हांवें सांबाळ म्हणून इन्नाय पायपाय तिन्नाय पायपाय सांगलें तेका उदका लागून. आनी कोण येवना ते रिपेर करपाक? रिपेर करपाक कोण येवन सांगलें न्ही आमी चेड्यान कितें सांगलें तें यो पळय म्हणून कोणूच येवनाय पळोवपाक असो सांगता चेडो आमचो असो सांगता आनी सगळीं येवन पळोवन वयताय घरां हायतलीं आमच्या घरान खूब रावपाची तिकटां जाता घरां तिकटां जावं आनी ती आहा चवथी ती आहा 5 वर्सां आमी भुरगीं आमची 5 आहाय. आतां तुमकां मातूय उदक ना? साप उदक ना. ओके. आनी त्या भायर ती आहा चक्रार 3 आहाय घरां ती ती बॉम्ब मारताय 3 दिसांनी ना कांय ना सगळें 5 गोड उदक हांवता घस करून 5 गोड भोंवरी पडले उदकाची. आमकां उदक ना सोणवार लेगून मालवारा कित्याक लागून उदक ना? पायप फोडले JCB घाल्यांनी हिंग घालताले ते हांवें ते हांकां हिंगचे वसाय म्हूण सांगलें हिंग पायप फुटले हांवें आमकां उदक येयना. कितले कोण फुटल्यांक? आं कितले कोण फुटल्यांक? फुडें लागून फुटला 8-10 वरां उदक ना हिंगा. हें पळय हें उदक पळय वयता तें पळय कशें तें. ते केन्ना फोडलेलो? हे 5 म्हयने जाले फुटल्यार आनी हांवें JCB परतून धाडली हिंगची आनी तेणी फुडें थिंग फोडलें आनी थिंग जाण जालें हांव वयतलें जालें पळोवपाक फोडनाका म्हूण सांगून थिंग काम थिंग गिमान करपा जाय. तुमी कोणाक कंप्लेन करूना? कंप्लेन तो येयलोलो प्लंबर हांव हेका लागून तिनी रावलें बाबा म्हणलें पळय पायप फुटलें खाली कोत्ताय आं म्हणून आयज तेणी केलां म्हणल्यार उदक येवना. हांव टोनी फेर्नांडीस आगासाईंचो. जेन्ना म्हाका जायते जाणांनी फोन मारून सांगलें की मालवारा आगासाई मालवारा ह्या वडार 3 दीस जाले नवाचें उदक येयना. जेन्ना कंप्लेन येयला तेन्ना हांव सायट इन्स्पेक्शनाक येयलो जाल्यार पळयलें की 4-5 कडेन पायप फुटलेलें आसा उदक व्हांवता आनी 3 दीस लोकांक त्या उदक नवाचें येवंक ना. जरी तर लोकांक उदक मेवना जाल्यार कितें जायत त्या लोकांची परिस्थिती देखून हांवें इनिशिएटीव घेतलो आनी हें उदक कित्याक येना तेजी खबर घेतली. आयज तुमी जाणात ह्या वाड्यार जायत्या लोकांनी ओपोज केलेलें की JCB घालून ड्रेनेज क्लीन करिनाकात कित्याक ह्या वाड्या वयल्या लोकांक खबर आसा की हे ड्रेनेजीच्या पोंदाक पायपलायन गेलेली आसा. इनस्पायट ऑफ दॅट JCB वाल्यान आयकोंक ना आनी उपरांत ती JCB घातली आनी 5 कडेन पायप फोडले ताका लागून 3 दीस जाले ह्या लोकांक उदक ना. आतां जरी तर हे गटराचें उदक ह्या पायपांनी गेलें आनी उपरांत तर तेणी हे पायप रिपेर केलें जाल्यार ह्या लोकांक हें गटराचें उदक कितलें माल पडटलें कितलो दुयेंत पडोंक शकता हो लोक हो मोठो प्रश्न जाल्लो आसा. सेकंड थींग आयज 3 दीस जाले उदक येवना. पंचायत लेवलार कितें करतात? पंच सरपंच कितें पळयतात तुमी? तुमची जबाबदारी जावन आसा लोकांक उदक दिवपाची. तर हांव मागता तुमच्या लागीं पंचायती लागीं सरपंचा लागीं गव्हर्मेंटा लागीं जाता तितले बेगीन हें पायप रिपेर करात उदक लोकांक दियात
तेन्नाच हो लोक खुशाल आसतलो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.